जुवारीनगर साकवाळे आमच्या विद्यानगरातल्या एरवे कॉलनीच्या रहिवाशांनी आपल्या घरांनी योग्य प्रवेश मेळना तो मेरेन चालू आशिल्ल्या महामार्ग विस्ताराचे काम थांबोवपाची शिटकावणी दिल्या। रहिवाशाकडेन जाल्ल्या बसकेन नव्या रस्त्याच्या अलायमेंटा विशीं हुस्को उक्तायलो, जाका लागून थळाव्या लोकांचो दावो आसा की तांच्या घरांनी प्रवेश करपाची रुंदताय उणी जाल्या। तांणी आरोप केलो की मान्यताय दिल्ल्या उपविभाग आंकड्यान 10 मीटर रुंद रस्तो आसा, पूण सध्या अलायमेंटाक लागून खूप उणी सुवात मेळटा। NHAI कॉन्ट्रॅक्टर आणि PWDन हस्तक्षेप करून फुडलें काम मुखार वचच्या पयलीं हो प्रश्न सोडवचो अशें आवाहन रहिवाशांनी केलां। एकदा इन्स्पेक्शन जाली, कितें निकाल जाला? लास्ट टायम जेन्ना CM येयल्ले तेन्ना आमी CMाक सांगलेले जे प्रॉब्लम्स आहा, CMान सांगलें की आपूण जास्तीत जास्त प्रॉब्लम तुमचे सॉल्व करता। आणि म्हाका दुसऱ्याच दिसा तेजो इफेक्ट येयलो की जे हांगसर तेंच्यांनी 8 मीटर रस्तो एंट्रन्स ते थिडलो, तो 8 मिटराचो रोखडोच तेंच्यांनी नेक्स्ट डे कापूंक स्टार्ट केले, दोन्ही सायडीन कापपाक स्टार्ट केले आणि 10 मीटर केलो। हांव व्हेरी सॅटिस्फायड आहा की हो रस्तो एटलिस्ट मातसो व्हडलो जाला। आयचो जो इश्यू आहा आमचो आहा की ते एरवे जो एंट्रन्स आहा, एरवे एंट्रन्स एक्चुअली पेपरार पळोवपाक गेल्यार प्लानार पळोवपाक 10 मीटर आहा, पण जेन्ना सर्वीस रोड येयलो तेन्ना तो रस्तो तेंचो 3.5 मीटरूच उरलो आतां। सो आमकां जाय तो गटर जे आहा ते गटरा वयल्यान स्पेस दिवन तो आमकां जवळ जवळ 6 मीटर तरी आमकां रस्तो तो भायर सरपाक जाय। तेका जर तो 6 मीटरचो रस्तो भायर सरपाक मेळना जाल्यार ह्यो 2 गाडयो एक्झिट आनी एंट्रन्स करपाक व्हेरी डिफिकल्ट जातले आणि बस वचपाक थंय सामको भुरग्यांक बस वचपाक सामकी डिफिकल्ट आहा। भुरग्यांची बस भितर गेल्यार ती भायर काडपाकूय डिफिकल्ट आहा। सो आमकां तो 3-2.5 मीटर आतां रस्तो आहा पयल्यार, सो आमकां जाय तो एटलिस्ट 6 मीटर जाय ताकी गाडी घुंवडोवपाक मेळपाक जाय। दुसरो प्रॉब्लम आमचो हो आहा की जेन्ना तूं MS कॉलेजीकडल्यान भायर सरता मेन रस्त्यार तेन्ना दोन्ही सायडीन तुमकां स्पेस असो मेळपाक जाय की दोन्ही सायडीन तुमकां पळोवन गाडी भायर काडपाक जाय। हांगा कितें जालें, एका लेफ्ट सायडीक जर आहा पळयल्यार तो दोंगरसो उबो आहा थंय आनी ते कंप्लिटली आयट सायड ब्लॉक जाता आणि त्या गाडी त्या भायर काडपाक प्रॉब्लम जातले। सो तो जो कुडको आहा इल्लोसो तो तेंच्यांनी उडोवपाक जाय। तो लिगल आसल्यार ते जे प्रॉब्लम आहा लीगल आनी इलिगल ते सगळे प्रॉब्लम सॉल्व करून ते काम करपाक जाय। आमकां कोणाक त्रास करपाचे ना। आमकां जाय की लोकांक जे रस्ते उदीक ते सगळे जी सिस्टम जाय ती तांकां सुरळीत मेळपाक जाय, तेंचे बरें जावपाक जाय, ते खूश आसपाक जाय। हेच भारतीय जनता पार्टीचे आमचे घराणे आहा आनी मागणे आहा आणि CMान ते हुबेहूब करून स्टार्ट केला, ताणें रस्तो जो व्हडलो करून स्टार्ट करून दाखयला, तेजेर आमी भरपूर खूश आहा। पण हेजे फुडेंचे जे प्रॉब्लम आमचे सॉल्व जावपाक जाय। रायट सायडीक जर पळयत जाल्यार ती शॉपां जी आहा, जर हांवें लास्ट टायम सांगलेले जवळ जवळ 40 शॉप्स आहा आनी 30 फ्लॅट आहा, तांकां एंट्रन्स आहा दिला तेंच्यांनी। CMान सांगता तुरंत तेंच्यांनी एंट्रन्स दिलो ना, दुसरे दिसा स्लॅब घातला एंट्रन्स मेळ्ळो, हांव खूश आहा। पण तांकां एंट्रन्स मेळोन गाडयो परत वचपाक लोक मातशे दिक्कत जाता म्हणून शॉपां थंय बंद पडलेली आहा, कित्याक तेंचे बिझनेस जायना। हांवें सराक सांगलेलें की एंट्रन्स भितर घेतले काय भायर काडपाकूच रस्तो दी, हांगसर हो स्लोप काडून एवर्टन वॉलीस तेजो जागो आहा, तेणें एग्री केला की तो रस्तो आपूण जागो दिवपाक, रस्तो काडपाक बेगीनचे बेगीन आमचे हायर ऑथॉरिटी आहा तेंच्यांनी ते पास करून घेवन तो रस्तो आमकां काडून दिवपाचो। ही एक गोश्ट आहा। दुसरी शॉपां हांव तांकां ब्लेम करना, पण शॉपांनी जे स्टेप्स काडून रस्त्यार हाडल्या ती शॉपां स्टेप्स कापून काडपाची आनी भितरल्या वाटेन घेवपाची, त्यांच्या जाग्यार तेंचे सेटबॅक आहा तितून भितर घे, ताकी ती रस्त्यार ती स्टेप्स येवपाक ना। ते हायर म्हणजे NHAI तेंच्यांनी ते पळोवपाचें, तेजी कापून दोन्ही सायडीन गटर जेन्ना करतले हे जातलेच काम आमचें। आणि बाकीचे ते इश्यूज जे आहा, फॉर एक्झाम्पल सिवरेज लायन हांगसर जायच जाय आणि ते आमकां CMान सांगलां की आपूण ते करून ट्राय करता आणि तुमकां जागो पळोवन सिवरेज हांगा घालून येता। दीपक भाई आनी हांव कंटिन्युअसली हेजे फाटल्यान आहा आनी ते करतले आणि आमी जिद्दीन ते बसतले करतले आणि ते फॉलोअप करतले, हे हांव तुमकां सांगता परत एक इन्स्पेक्शन जाली, चीफ मिनिस्टर आयले उपरांत आयज कितें इश्यू आहा? लास्ट 10 दीस पयलीं चीफ मिनिस्टर हांगा येयल्लो इन्स्पेक्शन करपाक। हांगासर तेंचे MES वाठारांत तेंचे सगळे रहिवासी आहा, तेंचे मेजर इश्यूज जातलेले हांगा रोडाचे रोड वायडनिंग वचून एन्क्रोचमेंटाच्या बाबतींत, वॉटर पायपलायनी बद्दल आनी सिवेज पायपलायन आनी गॅस पायपलायन हेचो सगळो इश्यू जातलो। तो CMान खंयचे तरी बरे भशेन सॉर्ट आउट करपाचो प्रयत्न केलेलो आनी केलेलो आसा, त्या रितीन हांगा बरे भशेन काम चालू जाल्लेलें आसा। पूण आतां खंयचे तरी एक दुसरी एरिया जी हांगा एग्रेसिव्ह कॉलनी, ते कॉलनीन जवळ जवळ 200 फ्लॅट्स आसा प्लस बंगलोज आसा। एक
40-50 बंगलोज आसा आनी एका वाट जी आसा पयलीं 10 मिटर रोड आसलेलो मेन हायवेकसूनचो वयता पूण तेंच्यांनी आतां जे काम करता पळय ते काम करता तेंचे हार्डली 2.5 ते 3 मिटर रोड दवरलेलो आसा म्हणजे त्या जाग्याचेर एम्बुलन्स सुद्दां वचची ना तें तेंच्यांनी केल्लेलें आसा ताका लागून आयज सगळ्यांनी हांगा येवन एक्चुली हे जेन्ना स्टार्ट काम जालें ते करताले तेन्नाच आमचे हांगाले पंच म्हाका संतोष बाबान हांगा इन्स्पेक्शन केलें आनी काल ते जेईक सुद्दां आपोवन ताका दाखयलें पूण हांगा ते कितें म्हणटा तांकां हायर ऑथॉरिटीक सांगचें पडटा पूण हांगा लोकांचो इश्यू आहा पळय तो हायर ऑथॉरिटीन मान्य करपाक जाय आनी तो जो रोड आसा पळय तो आमकां व्हडलो करपाक जाय आयज आमी थरयला की हांगाल्या सगळ्यांनी एक लेटर करपाचें कन्सर्न डिपार्टमेंटाक आनी ते जो रोड आसा पळय पयलीं जो 10 मिटर ऑन प्लान तसोच आमकां 10 मिटर दिवपाचो आमी हांगा पळयतात की हांगा आमी अशे हांगाले जे रहिवासी आहा पळय ते लोकांच्या बिझनसाच्या अगेन्स्ट ना पूण जेंच्यांनी बिझनस हांगा दोनूय सायडी तुमच्या पळयतले न्हू जाल्यार बिझनस तेंचो व्हेरी तांकां टफ जाल्लो आसा कस्टमरांक येवपाक जागा ना सो तांकां बाय फोर्स ना इलाजान तांकां स्टेप्स भायर घालची पडलेली आसा जी भायर स्टेप घालची पडलेली आसा तेंचे बिझनस करपाक पूण दुसरे वाटेन पळयतलो जाल्यार हांगाले लोकांक त्रास जाता जे रोडाचेर स्टेप्स येता पळय ती सो तांकां सुद्दां कितें तरी वे आवट काडपाक जाय तो आमी चिरलेले आमगे हे जे आहा जे सगळे रहिवासी आहा पळय ते शॉप ओनराचे अगेन्स्ट ना पूण तांकां कितें एक परमनंट सोल्युशन करपा लागून प्रयत्न करीत आसा आनी म्हाका दिसता हे तिनूय इश्यू घेवन आमी हांव आनी संतोष वचून मेळपाचे आहा आमी ऑलरेडी लेटर केल्लेले आसा आनी फाल्यां परवा दोन दिवसांनी आमी डिस्कशन करतले इन केस ते आमकां जाय तसो रोड समज दिना जाल्यार म्हाका दिसता हे जे लोक आहा जे ते पूर्णपणे रस्त्यार येतले काम बंद करतले काम बंद जातलें कितें आसा तो रोड आहा पळय तांकां एक्झिस्टींग जे भितर जी घरां आसा पळय सगळीं लिगलायज घरां आसा इलिगल स्ट्रक्चर कांयच ना भितर आनी तांकां समज बेजीक एम्युनिटीज समज मेळना जाल्यार नो यूज पूण म्हाका पूर्ण विश्वास आसा की आमचो सरकार आहा भारतीय जनता पार्टी सरकार आहा पळय 100% तांचो प्रॉब्लम सॉल्व करतलो कित्याक ह्या आयज पासून हांगालो सगळो प्रॉब्लम तेंच्यांनी सॉल्व करपाचो प्रयत्न केलेलो आसा आनी प्रॉब्लम सॉल्व करपाक चालू आसा आनी तोय प्रॉब्लम सॉर्ट आवट जातलो हे म्हाका पूर्णपणे विश्वास आसा आनी फाल्यांच्या दिसा भितर हांव आनी संतोष वचून कितें आतां प्रॉब्लम सॉल्व आवट करपाचो तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.